नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। उत्तर गोयच्या सीटाचे विष्णूक दिग्विजय सिंगाचे शिनाल विष्णू लागलो कामाक। विष्णून सुरू केले यूपीए सरकाराच्या येवजण्यांचे ब्रँडिंग, शिक्षण माध्यमाच्या आंदोलनाची तयारी। ई टॅबलेट स्कॅमात मुख्यमंत्री आणि आमदार फळदेसाय आड 2 दिसां भितर एफआयआर करात, ना जाल्यार कोर्टात। कौठणकार म्हणटा पुलीस सोदतात स्कॅम फोडटल्यांक। काणकोणच्या बिल्डिंगेचे केशीत पालिकेचो निलंबित इंजिनियर अजय देसाय मडगांव कोर्टामुखार शरण। 8 दिसांची पुलीस कादय, अजून 2 बिल्डर आणि 1 इंजिनियर फरारी। वाळपयच्या नवोदय विद्यालयाची बिल्डिंग तेकल्या कोसळपाक, ताकतिकेन सारकी करची। पालक पणजे बसले धरण्याक। शाळेत गोंयची 350 भुरगीं। आणि गोंयांत काँग्रेस आणि बीजेपी दोनूय सरकारांक लोकांचे मुद्दे सोडवप जमना। फाटल्या 2 वर्सांत बीजेपीन कितलेशेच मुद्दे मारले गुड्ड्याक। आम आदमी पार्टीचो हल्लाबोल। खबरो विस्तारान। उत्तर गोयच्या सीटाचे दिग्विजय सिंगान विष्णूक शिनाल दिला। उत्तरेत बीजेपीचो 7 आंध्रीचो आमदार विष्णूच्या नावाचेर सध्या काँग्रेसीत विचार चल्ला। हाचेर मिडियान विष्णूक विचारले तेन्ना ताणें तेच संकेत दिले। विष्णू म्हणटा भाजपान ताची तांक वळखूंक ना, काँग्रेस वळखता म्हूण काँग्रेसीचो उपकारी। केंद्राचे युवा वेव्हार मंत्रालयाच्या राजीव गांधी खेल अभियान उत्तर गोंयांत गांवागांवांनी चालीक लावन विष्णून आता यूपीए सरकाराच्या येवजण्यांचे ब्रँडिंग सुरू केलां। शिक्षण माध्यमाचे आंदोलनय तो परत पेटोवंक सोदता। उत्तर गोंयांत बीजेपीचो खासदार श्रीपाद 3 फावट सेगीत वेंचून आयला। ताका टक्कर दितलो जाल्यार सध्या काँग्रेस राष्ट्रवादी कडेन स्वताचे ते तांकीचो उमेदवार ना। ह्या सीटाचेर दावो करपी काँग्रेस राष्ट्रवादी तशे इत्सूक उणे ना। आता काँग्रेस विष्णूचो विचार करता। एके वटेन बीजेपीन विष्णूक उपद्रव करता म्हूण एकटो उडयला जाल्यार काँग्रेसीची विष्णू कडेन सोयरीक चल्ल्या। खासा सुत्रां सांगतात ते प्रमाण काँग्रेसीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, आदलो आमदार अलेक्स सिकेर आणि विष्णूची काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंगा बरोबर ब्रेस्तारा राती गुप्त बसका जाली। हे मिटिंगेत थारला ते प्रमाण दिग्विजय सिंगान विष्णूक बीजेपींतल्यान राजीनामो दिवन उत्तर गोंयांत तयारीक लागपाचो सल्लो दिला, जाल्यार विष्णू म्हणटा उत्तरेंतलो सीट काँग्रेसीकूच म्हूण पयलीं थारू दी, मागीर तयारीक लागता। विष्णूचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो दिग्विजय सिंगान 2 दिसां पयलीं विशय काडिल्लो। विष्णूक सहानुभूतीय दाखयल्ली। हल्लो करतल्यांचेर कांयच कारवाय जावंक ना म्हूण दिग्विजय सिंगान बीजेपी सरकाराचेर फोगय काडलो। विष्णू त्या खातीर काँग्रेसीचो उपकारी। No action has been taken against all those people who assaulted Vishnu Wag. Therefore, I think we have our sympathies for him. Digvijay Singh ji is a national leader. He may belong to the opposition party, but as a national leader, he has allayed some fears. He has expressed some anguish about the law and order situation in the state. Now, when he says that we sympathize with Vishnu Wag, I take their sympathies with open heart and I thank them for it. उत्तर गोंयांत काँग्रेसीचे चडशे पदाधिकाऱ्यांक विष्णूच योग्य दिसता। हाचेर दिग्विजय सिंगाक विचारल्यार तो म्हणटा विष्णूक पयलीं बीजेपी सोडूनी मागीर ताचे उमेदवारीचेर निर्णय जातलो। काँग्रेसीन आपली तांक वळखली हाची विष्णूकय खोस। You believe Vishnu should quit BJP on this point? That is his choice. And you welcome him if he does that? That is his choice. If he does that, you welcome him? We shall see. You are open? We shall see. Because there have been strong talks that Vishnu might be your candidate from North Goa. Let's see. You are open. You are not saying that. No, we shall cross the bridge when we come to it. But you are open to crossing the bridge. But let him first get out of BJP. जर कांय पक्षांनी आपलो उमेदवार संभाव्य उमेदवार म्हणून जर म्हजें नांव घेतलां आसत जाल्यार म्हाका ती खुशी आहा। हांव तांकां धन्यवाद दितां। धन्यवाद इतलेच खातीर की म्हाजें कॅलिबर तेणी तरी वळखलें की विष्णू वाघाचें कॅलिबर लोकसभा लडोवपाचें योग्य आसा, इतलें तरी रेकॉग्निशन ताणी म्हाका दिलें। हेचे बद्दल तांचे मना पासून आभार। आता विष्णू यूपीए सरकाराच्या येवजण्यांचेर ब्रँडिंग करपाक लागलो। शुक्रारा ताणें केंद्राचे राजीव गांधी खेल अभियानाचें उक्तावण केलें। तेंय बी फक्त सांत आंद्रे मतदारसंघात न्हय, पुराय गोंयच्या गांवागांवांनी।
the function has been organized by Nehru Yuva Kendra, which is a central government organization. So there is nothing wrong in going there and launching the policy. तो म्हणटा तरणाट्यांक खेळाची ओढ लावपाक ही बरेपैकी येवजण. राजीव गांधी खेल अभियाना उपरांत बीजेपीच्या माध्यम भास निर्णया आड मोठे अभियान सुरू करपाची घोषणाय विष्णून केल्या. आमच्या पक्षाचे जे संभाव्य उमेदवार आसात बाब श्रीपाद नायक तांकां की तेणी ह्या इश्यूचेर आपली भूमिका कितें हें लोकांक सांगचें. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंगान गोंयांतले काँग्रेसींतली केस्तांवां मिटोवंक आनी लोकसभेच्या उमेदवारीचो प्रस्न तडीक लावंक 2 दीस पणजे मडगांवां बसका घेतल्यो. मेळ्ळ्या त्या खबरे प्रमाण तो विष्णू कडेनूय उमेदवारीचेर उलयलो आनी आतां विष्णून आमदारकी सोडिनासतना UPA सरकाराचे येवजण्याचे ब्रँडिंग चालू केलां. उपरांत शिक्षण माध्यम आंदोलन. उत्तरेंतलो सीट काँग्रेसीक म्हूण निश्चित जाय मेरेन सगळें सध्या भाजपांत रावूनच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टॅब्लेटांच्या स्कॅमात मुख्यमंत्री आनी आमदार फळदेसाया आड क्रायम ब्रांचीन FIR घालो ना जाल्यार कोर्टात वचपाची तयारी काँग्रेस फुडारी सुनील कवठणकारान केल्या. पर्रीकार आनी बाकीच्यांक DIG वाटावंक सोदता. FIR सोडून म्हायती खंयच्यान लीक जाली तेच सांग म्हण आपल्याचेर एकसारको दबाव हाडटात म्हण कवठणकारान आरोप केलो. लोकायुक्त रेड्डीची सरकाराक आडखळ जावंक लागली म्हण ताका राजीनामो दिवंक लायलो असो आरोपय कवठणकारान केलो. I filed a complaint against the Chief Minister, the chairman of the Infotech Corporation, Mr. Faldesai, the MD of Infotech Corporation, the suppliers and other government officials in the e-tablet procurement scam. The DIG, Mr. Mishra, is objecting registering an offence against the Chief Minister, and if required, I will go to the court on this. But I am still hoping that within next 2-3 days they will register an offence in this matter. Now from 19th of September the 4 weeks were coming to 19th of October. But surprisingly on 16th of October suddenly the Lokayukta resigned. Now what we have learned is that he was made to resign. He was made to resign so that the Chief Minister and the high profile financiers of the Bharatiya Janata Party whose close relatives are involved in this scam, it was done to shield him. These officials of the CID crime branch have shown to find out who are my sources and I have given them enough documents. तांकां जे जाय एविडन्स इन्वेस्टिगेट करपाक ते हांवें सगळें दिलां. इतले आसतना म्हाका ताणें कितलेशेच फावटी आरती पुरती क्वेश्चनां विचारली की तुजो सोर्स कोण, तुका डॉक्युमेंट्स खंयच्यान मेळ्ळे, कोण तुका इन्फॉर्मेशन ते दिल्यार बरें. म्हाका हें कळना की ते इतले इंट्रस्टेड कित्याक सोर्सान. काणकोणच्या कोसळिल्ल्या बिल्डिंगाचे केशीत पालिकेचो निलंबित इंजिनियर अजय नायक देसाय मडगांवच्या कोर्टामुखार सकाळी शरण आयलो. क्रायम ब्रांचीन ताका आनी दुसरो इंजिनियर अशांक नायक गांवकाराक फरारी घोशीत केल्लो. अजयाक कोर्टान 8 दिसांची पुलीस कादय दिल्या. इंजिनियर आशांक गांवकार, परदीप बिरिंग आनी जगदीप सेहगल अजूनय फरारी आसात. तांच्या लागींच्यांची चौकशी आनी मालमत्ता जप्त करपाची प्रक्रिया पुलिसांनी सुरू केल्या. काणकोण पालिकेचो इंजिनियर अजय नायक देसाय शुक्रारा कोर्टान शरण आयलो. भ्रष्टाचार आनी हेर आरोप अजयाचेर आसात. अजयाक 8 दीस पुलीस कादयेन दवरपाचो आदेश न्यायालयान दिला. We believe that the findings of the High Court that the accused cannot be found to have committed an offence under 304 is plausible, and if they have questions to ask him, perhaps they would be under the Prevention of Corruption Act only. And that is I advise my client to surrender, and we shall move for bail a little later on, so that they get sufficient time to find out whether we have been involved in the collapse of the building at all. Because we were latecomers, we had not joined the municipality till July 2012. Not only that, the file pertaining to Ruby Construction, that is the building that has collapsed, came to our table only in 2013. By that time 3 years had passed and the building had been completed by then. Therefore, it appeared to the High Court that we may not be involved in the collapse of that building. इतले मजगती डेप्युटी टाउन प्लॅनर प्रकाश बांदोडकराच्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा न्यायालयान सुनावणी जाली. 26 फेब्रुवारीक निकाल जातलो. प्रकाश बांदोडकराली आज बेल एप्लिकेशन फायल केल्ली. फर्स्ट बेल एप्लिकेशन JC वता ताचे फाटल्यान फर्स्ट बेल एप्लिकेशन एक पयली बेल रिजेक्ट जाल्या. तेन्ना तो 6 दीस पुलीस कस्टडी आशिल्लो. आज ताची पयली परती बेल JC वचून फर्स्ट बेल आर्ग्यू जाल्या. आतां 26 तारखेक ऑर्डरी दवरल्या. आमची मेन कंटेंशन की ताजेर फकत करप्शना चार्जीस आसात आनी करप्शनाचे चार्जीस आसून पसून अजुनूय इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी कडेन कॉन्क्रीट कांय एविडन्स ना. जगदीप सेहगल ह्या बिल्डराच्यो 12 मालमत्ता जप्त करपा खातीर पुलिसांनी न्यायालयान अर्ज केला.
सरकारी वकील सरोजिनी सार्दिनान न्यायालयाक सांगले. जगदीप सहगलाच्यो 12 प्रॉपर्टी जप्त करच्यो. रुबी बिल्डर्साच्या बिल्डिंगेतल्या पसरकाराची घेतली जबानी. जगदीप सहगलाच्या चलयेची पुलिसांनी केल्या चौकशी. जगदीप सहगल ब्रिटीश नागरिक. बिल्डर सहगलाचे पासपोर्टाची मागयली म्हायती. आरोपी मुखेल अधिकाऱ्यांच्या सयांचे घेतले नमुने. कादयेन आशिल्ल्या 2 मुखेल अधिकाऱ्यांच्या जामीन अर्जाचेर 24 फेब्रुवारीक निकाल जातलो. प्रकाश बांदोडकराच्या अर्जाचेर 26 फेब्रुवारीक निकाल जातलो. प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसप.